बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जुआंवचें पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 17 आमकां अशें सांगता. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात, पूण देवाची कुशी करता तो सदां खाड बाळटा. देवाची कुशी करचें आमच्या जिवितांत प्रमुख जायजय आनी देवाच्या कुशे प्रकार केल्लें सगळें आमच्या जिवितांत दादोसकाय दिता म्हणलें सोमी आमकां सदांच सांगता. त्या परत्या जेजूक आमचे मदें आतां आमी स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकान तावन ये 22 5 30 आनी 1. Sacramento, Aradan, Aradan, Swadi Sacramento, Bhakti Mona, Kaltya Kalja, Karta Tuka Nama, Bhakti Mona, Kaltya Kalja. तुका नामा करता तुका नामा. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगासो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगासो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेतांव तुजी कृपा लालयता. तुजो सांगात आशेतांव तुजी कृपा लालयता. हर एक दिसा मोगच्याक तुका आमी यात्रेकता. Aradan, Aradan, Swadi Sacramento, Aradan, Aradan, Swadi Sacramento, Bhakti Mona, Kalja Kalja, करता तुका नामा. भक्ती मोना कलत्या काळजा, करता तुका नामा. करता तुका नामा. साक्रामेंतांत हाजरसच्या मोगाळ जेजू तुका आमी अर्गां दिताव वंदिताव. जिणे पयनार आसच्या आमकां ही जिणी अर्था बरीत करच्याक सदांच तूं आमचे संगी आसाय. आमकां तूं आदार दिताय. तुज्या संवसारी मिसावांत तुवें बापाची कुशी केली तशेंच सदांच आमच्या जिणये पयणारी बापाची आमच्या रसनराची कुशी करूंक आयच्या दिसा तूं आमकां जागयताय. सगळें आमचें जिवीत तुजो मोग परगट करचें हातेर जावन जियोंक सगळ्या म्हज्या जिविताच्या घडयांनी म्हज्या कुडीच्या शिरांनी तुजो आदार भोगूंक म्हाका कृपा दी. म्हजी सगळी योजना आलोचनो सदांच तुजे कुशे प्रकार जियोंक आनी सदांच तुका मानता तसली जिणी ह्या संवसारांत जियोंक तूं आयच्या दिसा म्हाका आपोवणें दिताय.
तुजो सांगात सदां काळ बघून जियेत आसतना जिविताची वर्ती रूस म्हाका लाभता. जिविताचो संतोष लाभता. जिवितांत सुशेग मेळटा. जिवीत म्हजें एका फुला बरी परमळान फुलता. प्रकाश फांकयता आनी सदांनीत तुजो मोग अनुभव केल्लें घडीत नियाळाक हाडटा. सदांच म्हजे खातीर साक्रामेंतांत हजर आसच्या जेजू. तुजें हें संवसारी जिवीत ह्या संवसारांत तूं जियेलोय बापाच्या कुशेकाल. दैवीक सकत तुजे थंय आसल्यार मनशां अस्कत कांयक वळख जावन सर्व रितींनी आपल्या अस्कत कायंत बापाची कुशी कुर्सार मोर्चाक पयस करूंक अवकाश उदेल्यार त्या तुज्या बापाची कुशी प्रमुख महत्वाची आनी सदांच कुरपा आनी बेसांवां ती घेवन येता म्हणलें तुवें संवसाराक दाखयलें. आज त्याच कुशेन आनी बापाक खालती मान घालन जियेल्लें तुजें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून परत आमची जी निवणेपणांत अस्कत कायन बदलेली तुका समर्पण दिवन तुका मानता तसली जिणी जियोंक तूं आमकां आपयताय. गेत्सेमनी मळ्यांत रगत घामेलोय, कश्टालोय, आपल्या कुडींत नित्रांनी सोजालोय, पूण देवाची कुशी संपूर्ण रितीन तुका बळवंत करता म्हणलें थंय तूं समजलोय. दैरान नेगार केल्ल्या व्यक्तीक तूं एफोर्ड केलोय. तुका कुर्सार मारूंक व्हरतेल्या हर एक सोजेराक तुवें कितेंच उचारूंक नाय. बगार बापाची कुशी म्हज्या जिवितांत जाय जय. कुर्सार मरून मनशा कुळाक साल्वासांव हाडी जय म्हणलो एकच उद्देश तुज्या जिवितांत दृढ जालो. आज त्याच कुशे खालती मान घालन आमची जिणी तुजे बरी जियोंक तूं आमकां आपयताय. संवसाराच्या संगतीक आशेक वळख जावन आमी आमची जिणी जियेत आसतना मनशापणाच्या अस्कत कांयक सांपडात आसतना तुज्या उतरां मारिफात तुज्या मिसांवां मारिफात परत आनी परत तूं आमकां जागयताय. तुजे सरशीन आपयताय. आमचें वजें हाळू करूंक उलो दिताय आनी सदांच बापाचें प्रतिरूप संवसारांत अर्थाबरीत रितीन जियोंक आमकां अवकाश दिताय. मोगाळा जेजू, तूं सर्व रितींनी आमकां बेसांवाचो शिवोर वतून धरताय. तुजें हाजीरपण आमचे मदें सदांच आसून तुज्या हाजीरपणाचेर माथी येवन भावार्थान तें स्विकार कर. आमची ही संवसारी जिणी जियोंक एक वर्तो अवकाश तुवें दिलाय. आज परत ह्या बागी दिसा सकाळींच्या वक्ता आमी तें नियाळटा. जिवितांत सबार कश्टाकांत आसतनाय तुवें आमकां सांबाळलाय. जिवितांतली वेराराय बेजाराय आसतनाय तुवें आमकां धैर्य दिलाय. जिवितांत दूख पावतना बुजवण पाटयलाय. सर्व रितींनी लाजराच्या कुटुंबांत तूं हजर आसुल्लोय त्या भावा भयणींक तुवें बरेंपण केलें, बोळ दिलें, तांची बोगणां आयकलीं
आनी सर्व रितींनी मोगाचो व्यक्ती थंयसर तूं जालोय. त्याच प्रमाणे म्हज्या जिवितांत तूं सदांच म्हाका आयकताय. सदांच म्हजी जिणी, म्हजी बोगणां आनी म्हज्यो हर एक आलोचनो आयकोंक तूं तयार आसाय. पूण सबार पावटी त्या तुज्या बापाची तुवें खुशी केल्ले बरी हांव त्या बापाची, म्हज्या रस्नाराची खुशी करूंक चुकता. पूण जाल्यार म्हज्या पातकांत तावन म्हाका तूं सुटका दिताय. तुजें बेसांव निरंतर आसा म्हणलें तूं म्हाका दाखयताय. मोगाळ भावा भयणीनो, हो तर देव आमचो ताच्या पुताक आमचे खातीर, आमच्या सोडवणे खातीर त्याग सॅक्रिफायस केल्लो. आनी तोच जेजू आज आमचे समकार ह्या सकाळच्या वक्तार सक्रामेंतांत हजर आसा. ताची काकुळतीची कणवळायची दीस आमचेर तो फांकयता. आमची जिणी ताच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत तो जियोंक उलो दिता. तर हें सगळें नियाळन गावया आमी गीत दैवी गायना बुकान तावन गीत संको B60 आणि 8 पान संको 70 आणि 3. पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा. गाजोता सूर्योला सोता ताराला राणी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्योला सोता ताराला राणी ताची महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. आणि ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. जेजू काकुळदान आमकां बक्षिता धैर्यानी कृपा तो दक्षिता. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता धैर्यानी कृपा तो दक्षिता. हक्काच्या कोणान बुडोवन आसलेल्या आत्म्याक मुजातून नितळ तो करता. हक्काच्या कोणान बुडोवन आसलेल्या आत्म्याक मुजातून नितळ तो करता. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. आणि ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. जीविता दंडलची मेटा भद्र कडपावय तो रावयता. मोजा जिवितान दंडलची मेटा भद्र कडपावय तो रावयता. नव्या जिविताक मोजा ताळ्याता एक नवे गायन तो गावयता. नव्या जिविताक मोजा ताळ्याता एक नवे गायन तो गावयता. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया ध्यानाने मागण्यान मानाने गौरव देविया सदांतका आमच्या राया ध्यानाने मागण्यान मानाने गौरव देविया सदांतका आमच्या राया ध्यानाने मागण्यान मानाने गौरव देविया सदांतका आमच्या राया ध्यानाने मागण्यान मानाने गौरव देविया सदांतका आमच्या हालेलुया 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 स्तुती महिमा आणि मान तुका तुम्ही जेजू आमची स्तुती करता आजच्या दिसापासून दिस तुवें आमकां दिल्ल्या पासून तुका अर्घ दिता हालेलुया 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 जेजू तुवें बापाची कुशी केली ह्या खातीर तुकाच तुवें बापाच्या योजनाक समर्पण दिलोय देवाचो पूत तूं तरी गुलामाचें रूप घेतलें आनी आपणाकच खाली करच्याक तयार जालोय खुर्साचें मरण पर्यंत बापाक तूं विधेय जालोय आज आमच्या जिणये पयणार सुमयातेन सुमी सावन घेवन आमी चमकत हांव सबार फावटी आमच्या जिवितांत आमकां आमची खुशी करचें म्हळ्यार चड खुशी सबार फावटी आमी कितें आशिल्लें तें करूंक आमचें मन वंद वता तुवें दाखयलेल्या वाटेन तें सारकें गे हांवें तशें केल्यार सुमयाक तें मानता गे म्हणलें हांव चिंतिना बगार म्हाका तें संतोश दिता म्हणलो इरादो त्या वेळार म्हज्या जिवितांत आसता मोगाळ्या जेजू तुज्या जिवितांत ती असले सबार संदर्भ उदेले पण जेन्ना तुज्या हर एका दिसाच्या मेसावांत एकसुरे सुवातेर वचोन तुज्या बापा संगी तो संबंध दवरलोय कशें बापाच्या कुशेक खालती मान घालन तुजें जिवीत त्या बापाच्या जिविताक सरी जावन जियेत म्हणलें तूं जाणा जालोय आनी जियेलोय आज तोच नियाळ म्हाका दिवन म्हज्या जिवितांत आदरलेल्या पातकांत हांव न्हू सुटका लाबोवन सदांच तुवें दाखयलेल्या वाटेन सोमकोंक म्हाका तूं अवकाश दिताय जेन्ना म्हजें मागणें बळादीक जाता जेन्ना म्हज्या जिवितांत बावार्थाचीं आचरणां महत्वाचीं जातात जेन्ना पवित्र पुस्तकांत तुवें दिल्लें तें उतर म्हज्या जिविताची चाल जाता त्या दाडा बापाची खुशी करूंक म्हाकाय कांय कश्ट आसचे नात पूण सबार फावटी असल्या समर्पणांत म्हजी जिणे जियोंक हांव कश्टांत सुमया देवाचें उतर तें म्हाका आयकोंक जाय पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मारिफात म्हजी जिणी बांदून हाडूंक जाय पवित्र सभेच्या शिकवणे मारिफात म्हजी जिणी बावार्थान दृढ करूंक म्हाका जाय पूण सबार फावटी म्हज्या जिवितांतले मनशां आसकत काय म्हाका रागाचो व्यक्ती करता आनी एकल्याचें बरेंपण पळय नासतना जियोनचो व्यक्ती करता म्हज्या बरेंच आनी एकलोय तुजोच मोगाचो म्हणलें समजून घेवंक हांव चुकतां आज म्हजें जिवीत मोगाळा सुमया तुवें कशी बापाची खुशी केली
तशी बापाची खुशी करचे जिवीत कर. मिका प्रवादी 7व्या अध्यायांत 14 आणि 15 वळींत इस्रायल परजेचे आटे विटे तांणी करचे मागणे बापा मुखार दवरचे आज आमी नियाळटाव. आपल्या जिवितांत विश्वासीपणाची मेटान चमकोवंक आपयलेल्या त्या परजेन आपल्या स्वंत फायद्या खातीर, स्वंत आदाया खातीर, स्वंत खुशेच्या संतोषा खातीर देवा थंय अविश्वासपण दाखयले. त्या बापाची खुशी करूंक ते चुकले आणि मिका प्रवादी तांचे मागणे आज आमचे मुखार दवरता. कशें तांणी तो संतोष भोगुल्लो, कशें बसयलेल्या गांवांत तांचे जिवीत दादोसकायेचें जाल्लें ते वर्णितात आणि परत बापाची खाकूळट मागतात. आज त्याच बावार्थान सुमया हांवें बापाची खाकूळट मागता. म्हज्या अस्कतकाये खातीर, हांवें बापाची खुशी करण्यातल्या खातीर तूं म्हाका आदार दी, तूं म्हाका दैरादी कर. जशें तूं तुज्या संवसारी मेसावांत सबार लोकांक दैरादी करूंक पावलोय, तुजी पातकां तुका बगसली म्हूण सबार जाणांक तुवें गूण केलें, कण वळोवतूं जालोय, खाकूळट तुवें दाखयली आनी तांची जिणी वर्ती केली. आज त्याच रितीन म्हजी जिणी तुज्या खाकूळटीचें एक भंडार तूं कर. जिणयेंत हांव कसतना तुज्या मोगाचो अनुभव जोडून बापाक विधेय जावन जियोंक तूं म्हाका शिकय. म्हजें जिवीत तुका हांव समर्पितां सुमया. संतोश भरीत काळजान म्हजी जिणी तुका मानता तसली जावन जियोंक हांव आशेतां. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू काकूळदार कणवडो हर एक रितीन ताजे सरशीन गेल्ल्या लोकांक ताणें बरवसो जागयलो आनी बोळ दिलें, भावार्थान रड केलें. आज आमकांय तोच जेजू बळवंत करता, दैरादी करता. ताचो आदार बापाच्या कुशेक काल जावन जियोंक तो दिता. तर त्या जेजू थंय आमचें समर्पण करया. आमची जिणी सदांच ताच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत जियोवचे प्रयत्न करच्याक ताचो आदार मागया. आनी सदांच हें आमचें जिवीत देवाचें बेसांव म्हणलें समजून घेवन देवाची खुशी करच्याक तयार जावया. गावन गीत दैवीक गायना बुकांत हांव गीत संको E60 आनी 100, पान संको 140 आनी 100. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्यासल म्हजी जिणेवा. चलता चलता तुजो जातलो जिवितातली शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्यासल म्हजी जिणेवा. चलता चलता तुजो जातलो जिवितातली शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात. तुझ्या हातान
हातान सौम्य सागर शांत झाला तुझ्या हातान सौम्य पिढीस गुण झाल्या तुझ्या हातान सौम्य सागर शांत झाला तुझ्या हातान सौम्य पिढीस गुण झाल्या तुझ्या हातान सौम्य कुड्याक दिश्ट मेळ्ळ्या तुझ्या हातान सौम्य लोका भोगतां बैल्या त्या हातांनी हारावन धर म्हाका त्या हातांनी हारावन धर म्हाका तुझ्या हातान धर म्हजो हात सौम्य चलय म्हजी जिणेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितातडीक शाबीत पावतलो तुझ्या हात धरून म्हजो हात तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडची दुकां पुसल्या तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जीत मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडची दुकां पुसल्या तुझ्या हातान जेजू कोडकारांक पडला तुझ्या हातान जेजू पातक्यांगेर कान सेवला त्या हातांनी हारावन धर म्हाका त्या हातांनी हारावन धर म्हाका तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सौम्य चलय म्हजी जिणेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितातडी शाबीत पावतलो तुझ्या हात धरून म्हजो हात सबार रितीने आमच्या जिवितांतल्यो सबार गरजो आसात तरी एक रितीन आमी आमच्या त्रेग साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरताव प्रत्येक रितीन आज देवाक आमी अर्गां दिताव जल्मा दिसाच्या सुंच्या हर एक भावा भयणी पासत जिवीत तांकां देवान दिल्लें एक देणें जावन आसा सदांनीत ती ताका अर्गां दितात प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा आपल्या जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दितात फिलोमिना फेर्नांडीस मुंबय सियाना बेंगलोर टावन अविल संजय पिंटो कुलशेखर टावन 90 वर्सांचो जल्मा दीस आचार्यता बेनेडिक्ट मेंडोन्सा मुद्रंगडी 11व्या वर्साचो जल्मा दीस आचार्यता ॲलन ऑस्विन अल्बुकर्क बजाल टावन तशेंच जिवितांत सबार बेसांवां जोडलेली आसा ताचे खातीर अर्गां दितात जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक देवाक अर्गां दितात नॅन्सी रॉड्रिगस वालेन्सिया टावन अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा टावन ग्रेसी पेरेरा आनी फिलिप पेरेरा मेरला पदाव टावन पवित्रत्मेच्या मनाक देवाक अर्गां दितात कौसर प्रवीण आयरोली नवी मुंबय टावन जिवितांत सबार त्रेग आशिल्ले गरजो आशिल्ल्यो आपल्या कुडीचे पिडेचे आनी हर एक रितीन कश्टांचें वातावरण आशिल्लें सोमयाच्या पांयां तळा दवरून ताचो आदार मागतात प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा देवाचो आदार मागतात वल्ली आनी विरा साल्डाना बेंगलोर टावन रोजलिन फ्लेविलोबो पुत्तूर टावन ऑस्टीन मोंतेरो विजयाडका टावन आपल्या मुतांत रक्ताची वाळो रावचे पासत मागता रिना डिसोजा चेंबूर ईस्ट टावन सबार जाणां भाव भयणी आमची देवाची खुशी करून देवाची स्तुती वाखणून ताणें बसयलेले सर्गींचें दायज जोडून गेल्यान तांचे पासत आमी सस्नाचो विशय मागता प्रत्येक रितीन
Sasnaso विषय आम्ही मागता एंजेलिन लोबो मंगळूर टाउन, एंजेलिन लोबो, Valerian Pinto, Perne, Gaspar Monteiro Thane, Janet Mascarenas Bangalore, Celestine Mascarenas Bangalore, Lawrence आणि Pauline D'Souza Permode, Thomas Lobo Haso, 13व्या वर्षास अंतरलेलो उगडास मणिपाल टाउन, कुटुंबांत सरलेल्या सर्व बाबाट्यांचो उगडास करतात ग्रेगरी डायना देसा चित्रा पुतावन, बोना डिसोजाच्या आत्म्यापासून मुंबई टाउन, फरजाना शेख हाच्या आत्म्यापासून बॉम्बे टाउन, जवाहर नजरेत मंगळूर हाच्या आत्म्यापासून, ऑसवर्ल्ड अल्बुकेर्क बजालाच्या आत्म्यापासून आयच्या दिसात हाचो जल्माचो वार्षिकोत्सव, अलेक्स पिंटो आणि मेरी नोरोनाच्या आत्म्यापासून पालदाणे टाउन, डिसोजा कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्व भाऊ बहिणींचो उगडास काढतात. जोसेफ पाउल पायस देरेबैल टाउन, मोनिका पायसच्या आत्म्यापासून देरेबैल टाउन, रॅम्सी पायसच्या आत्म्यापासून देरेबैल टाउन, मेरी आणि अग्नेस कास्तिलिनो हांच्या आत्म्यापासून मागतात देरेबैल टाउन, सेलेस्टीन मस्करेनस हाच्या आत्म्यापासून मागतात इंदिरानगर टाउन, थॉमस पियाद मस्करेनस हाच्या आत्म्यापासून मागतात मालाडीस टाउन, अंतरलेलो महिन्याचो उगडास करता देवादीन रोनाल्ड जॉन वास घाटकोपर हाच्या आत्म्यापासून या सर्व भाव बहिणींक ससनाचो विषय आमी मागया. देव ताची काकुळतीची दीस तांचेर फांकोवन तांकां सगळीं पातकां बगसून सर्गींच्या त्या राजान प्रवेश दिवं दी. आमी सगळीं आतां तयार जावन देवाचे आशिर्वाद जोडया आनी ह्या दिसाचे सगळे आमचे जिवीत देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी म्हूण आमी मागया. Bello, Bangalore Tanela, Bangalore Vetan was a putty and a retter Kunche, Bangalore Town, Makanga retter Mujamatik, and a must barapondata, Poitat Menchi Sakata, and a Makamelta, and Yangacha Padramacha talk, and a poetrat Menchi Sikono, Temper Macabare Lacta, and a Mutik must to some other data Saglankatir Magonki, and a चॅपलां दुसोर मागोंक तेच आनी म्हणून म्हाका मातसो टायम मेळटा. बँगलोर आसतना आमकां लागीं इगर्ज आनी कांय ना, वचोंक आनी सगळें जायना. हप्त्याक एपटी मात दिसाक वचोंक मेळचें. खंय आयताराचे हेर वीकडेज मिस वचत जाल्यार आमी ऑटो करून वचोन तशें मस्त टायम हें जायना. लागीं हांगा येता एक हप्तो मस्त बरें जालें, सदां मीस मेळ्ळें, सदां इगर्जेन रावून मागोंक मस्त मेळ्ळी. पवित्र आत्म्याचें सक्त्यान म्हाका बरलें. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मुझे नाव निकिता म्हणून हांव हांगा निड्डोडी फिरगेजीची निड्डोडीत रावता. हांव पक्षीगेरे नव्यानाक येतालीं कॉलेजींत आसतना, रेग्युलर ट्यूजडे येतालीं. म्हाका एक आशा आसली सक्रामेंत आपुडीचे म्हाकाय पळयचे म्हणून, बट थंय अवकाश तो मेळोना. हांगा फादर मर्विनान तो अवकाश करून दिलो, देखून ताका मस्त धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड. गीत नंबर ये 23 525 पेज नंबर 25. जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या, अर्गा दिवस उपकारांत तुझ्या, गीतां गावून प्रणाम अर्पिता, बली भेटून तुका वंदिता, दिनपणी आज तुका हर्षिता, दया माया तुझी नियता, बाकी जीनी बोगस म्हूण म्हाका आदर करपा बेसावा शेता.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि भयणीनो, बापाची खुशी कर. सदांच ताका मानता तसली जिणे जियोवच्या काज आमी आयकोनची वाचपा आनी संभ्रमचे हे मिसाचें बलिदान आमकां पावणे दिता. बापाच्या कुशेक मान घाल जियेत आसतना संवसारी वंदवण्यो, संवसारी आशा आनी कुशलाय सगळें सांडून देवा बापान दाखयलेल्या वाटेन समकोवचे प्रयत्न करची अदीक गरज आसा म्हणलें आयची वाचपा आमकां स्पश्ट करतात. देखून ही मेसाचें बलिदान भेटोवच्या सुरवेर जायते फावटी ही देवाची खुशी करन देवाक मानता तसली जिणी जियेनातल्या खातीर ताचे कडचें बोगसाणें मागया आनी सर्व रितींनी आमच्या जिवितांत देवाचें बेसांव जोडून ताची खुशी करच्याक तयार जावचे खातीर देवाचे आशिर्वाद जोडच्याक हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आमकांच आयतीं करया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पुसत घेवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुट कर, सोमिया काकुट कर, क्रिस्ता काकुट कर, क्रिस्ता काकुट कर. सोमिया काकुट कर, सोमिया काकुट कर. प्रार्थया. कणवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यानी तांकां अदीक अदीक भर. भावार्थान बरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या आज्ञा सदांच पाळोवंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. या आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वसाप. तुजी बेतकाठी घेवन तुजे परजेक सरो वाकवर. तुज्या दायजाचो हिंडवो. पिकाड भुंयचे मदेकात रानांत तो एकसुरो रावता. जशें पुर्विल्ल्या काळार तो सरो वाक वेतालो तशें आतां बाशानांत आनी गिलेयादांत सरो वाक व्हरूंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्ली ती विस्मितां आतां आमकां दाखय. तुजे सरको देव कोण आसा? तुज्या दायजांत वांसून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी ताची पातकां तूं बक्षिताय. तूं सदांकाळ राग धरिनाय, बगार काकुळट दाखोवच्यान संतोसताय. देखून परतून आमची काकुळट कर, आमचे गुन्यांव पांयांतळा मस्ती. सगळीं आमची पातकां दर्याच्या गुडायंत उडय. पुर्वी आमच्या पुर्वजांक सोपूत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुजे विश्वासीपण आनी आब्रामाक तुजी काकुळट दाखय. देवाचें उतर. देवाचे बडोपकार. श्लोक. तुजी काकुळट आमकां दाखय सर्वेस्परा. तुजी काकुळट आमकां दाखय सर्वेस्परा. या तुज्या गांवांक सर्वेस्परा तुवें एक पावटी दया दाखयली.
गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडोवन हाडली. तुजे परचेचे गुन्यांव तुवें बक्षिले. तिच्या सकट पातकाची खतां तुवें पुसून काडली. तुजो राग तुवें पयस केलोय. तुजो क्रोध तुवें निवोंक सोडलोय. श्लोक. तुजी काकुळट आमकां दाखय सर्वेस्परा. देवा, आमच्या तारोका नव्यान आमकां एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलां तें दया कर न विसर. तूं आमचेर सदांकाळ रागार रावतलोय गी. संततेच्या संततेक आमचेर तापोवन आसतलोय गी. श्लोक. तुजी काकुळट आमकां दाखय सर्वेस्परा. नव्यान आमकां जिवंत करचो नाय गे. आमकां तुजे परचेक तुवें तुजे सवे संतोषू दिवचो नाय गे. तुजी काकुळट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. श्लोक. तुजी काकुळट आमकां दाखय सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा म्हणटा सोमी. तो वळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्परा तुझे उतार पाव ते बरे परगटच्या खातीर म्हजे वोंट आनी काळीज निताळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. मोतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूया. लोकाच्या जोम्या लागीं आनीकी जेजू उलोवन आसतना ताची आवय ताचे भाव थंयसर येवन पावले आनी ताचे लागीं उलोवंक म्हूण भायर रावली. तवळ कोण एकल्यान ताका वचून सांगलें, अळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात. तांकां तुजे लागीं उलय जय खंय. पूण जेजून आपणाक ही खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हळें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय, म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, हरी एकल्याक आमकां आमचें कुटुंब मोगाचें. आमचे आवय बापूय भाव भयणी आमकां सदांच मोगाची. खंयसर आमी आसल्यारी, खंयसर आमचें काम केल्यारी आमी त्या आवय बापूय संगी मोगान मेळोंक आशेताव, एकवटोंक आशेताव. जर तर ती अंतरतात ह्या संवसारान नात, तांकां निकेपिल्ल्या जाग्याक सोमेत वचून आमी भेटकर येवची आसा. कित्याक आमच्या जिवितांत तांचे संगी एक खरो संबंध रुता जाल्लो आमी पळयला आनी त्या संबंधांत सर्व रितींनी आमचें एकामेकाचें मेतेरपण भोव दृढ आसतलें. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जेजूक मेळोंक ताची आवय आनी आयली. पूण जेजू येवन सांगलेल्या व्यक्तीक म्हणटा, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भाव, कोण म्हजी भयण. जेजू आपल्या आवयक नेगार करता गी, पयस करता गी ना. ताणें सांगचें तें आखरेचें उतर, जो कोण म्हज्या बापाची खुशी करता. निरंतर ताच्या संबंधांत कोण आसा ती जावन आसात म्हजी आवय, भाव आनी भयण. खंडीत जावन मोरयेचें जिवीत एक आदर्श म्हणून त्या व्यक्तीक आनी थंयसर जमलेल्या लोकांक जेजून दाखोवन दिलें. मोरयेच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार सुरवेर तावन ती देवाक कालती मान घाल, देवाची खुशी जारी करूंक पेचाडले व्यक्ती. तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जाव म्हण देवदूतान दिलेल्या त्या बरे खबरेक
तिणें खालती मान घालो आनी देवाचें योजन म्हज्या जिवितांत जारी जावं दी म्हूण तिणें समर्पण केलें. आज म्हजी जिणी त्याच प्रमाणे त्या देवा थंय आसच्या खऱ्या संबंदांत रुता जायजय. आनी जर तर तो संबंद रुता जायजय जाल्यार म्हजें समर्पण गरजेचें. देखून आज आमच्या जिवितांत तें समर्पण करच्याक, ती देवाची खुशी सदांच जारी करच्याक देव आमकां आपोवणें दिता. तें आपोवणें ताणें इस्रायल परजेकी दिल्लें. आयच्या पयल्या वाचपान मिका प्रवादी तें स्पश्ट करता की त्या इस्रायल परजेच्या जिवितांत कितें ताणें भोगलें. जो संतोश आसलो आनी खंयच्या रितीन ताणें भोगिल्लें तें दादोसकायेचें जिवीत, तांच्या अविश्वासपणांत तांणी देवा तावन पयस वेताना तांकां झडकालें, तें आमकां पयल्या वाचपांत आयकोंक मेळ्ळें. आनी ताचे उपरांत तांणी केल्ल्या करणेक खाकूळ मागोवन देवा कडेन तांणी विनंती केली. त्या देवाच्या कुशेन सदांच जिवोवचे प्रयत्न करच्याक परत ती देवा सरशी फाटीं आयली. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचें जिवीत देवा थंय खरो संबंद रुता करचें जावं दी, देवाची खुशी करचें जावं दी आनी देवाक मानता तसली जिणी जियोवचें सदांच जावं दी म्हूण मागया. आमेन. गीत नंबर C20 502 पेज नंबर 102. आबा बापा सर्गीच्या घेवुंडो घेवा रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बोदू पुण्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या अख्ख्या पयसुबेच्या आदाबाक सवेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परादी मागा वेगवेगळ्यो बलियो तुका भेटोवंक तुजे परचेक तुवें फरमायली. त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्णायेक पावयल्योय. तोच जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन वोगताव. तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्यांचेर तुवें आशिर्वाद घालोय, तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती समेज तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्वती उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळ तुवें रचलीं, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायताव. पवित 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 दरबारा सो सर्वे पोरतूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सगी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बावडतसो गुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला. हो भावार्थासो घोट आमी परगडता. जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा क्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजके वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माया संगती भगवंत दंदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाची शेळी संसाराचे पाप करतली आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. देवाची कुशीकरच्यान सदां संतोष आसा म्हूण आपयता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागी. सम्या तूं आमचे देवाचे म्हाका पावना देवतांस म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर 16 पान संख्या 202 पेज नंबर 202. सोम्या गवळ्या मुझा सोम्या अर्गा तुका सर्गी कानांत तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गा तुका. मोगान तुवें तुकास भेटोवन दिलो म्हाका तुवें दिवच्याक पुरसार मेलो. हुंड्या वायनान तुका समर्पिलो सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका सर्गी कानांत तुवें पोसला म्हाका सोम्या अर्गा तुका. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल. सर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां बरल्या अंतरांतलें पातकी जिवीत साडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. तुम्हाला गीत नंबर 7 पान संख्या 46 पेज नंबर 406. सदानी सोम्या गीत तुजें गाता जिणी सरमुजी तुका अर्पिता. म्हाका तूं आयकता म्हजे लागीं उलयता म्हजे संगी जेजू तूं समकता. म्हाका तूं आयकता म्हजे लागीं उलयता म्हजे संगी जेजू तूं समकता. सगळ्या म्हज्या काळजान तुका सोम्या गायता. तुजो मातमो करूं पेसाळता. कित्याक तुवें म्हाका तुजोच करूं घेता. आवयचे कुशीन तुवें विस्ता. सदांनी सोम्या गीत तुजें गाता जिणी सरमुजी तुका अर्पिता. म्हाका तूं आयकता म्हजे लागीं उलयता म्हजे संगी जेजू तूं समकता. मोगाळ पुता सोवें हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपे निरंकार आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.